Hello. Hello. How are you doing? I'm good. How are you? You good? Yes, I am. Good to see you. Good to see you too. I've been seeing you several, Uh-huh. Anytime I come here on Tuesday for prayers, I see you doing some stuff with those guys, Yeah, I usually clean. Yeah, Usually clean the sanctuary. On Tuesdays, right? Yeah, on Tuesdays. It touches me. Yeah, it's actually fulfilling to serve the Lord. Yeah. So this is my way of service to I've the been Lord. thinking, Uh-huh. How about I give you my card, Yes. and I'll just find a job for you. I'm open to the idea. So that's good. Yes. All right. We can go. So let me pick my card. Okay, no problem. All right, this is my card. Uh-huh. You'll call me. I will for sure call you. You can just call me with any number there. Ah, okay. I think I can just find you a job. I guess on that note, probably should give you my business card. Oh, you have a card? Yes, I do. Let me just get it real quick from the car. Okay. Excuse, this is your car? Yes, this is one of my cars. Ha! Hey! Here's my business card. This is your car? Yes, it is. And you are sweeping, mopping the church. Hey! You are a CEO. Yes. It comes as a shock to you? And you're sweeping and mopping the church. Yes. Serve the Lord regardless of the position you hold, whether it is at work or in the community. Serve the Lord. You too should serve the Lord, my brother. I will. Okay. I will. Tutti appartengono a Dio, i più brutti peccatori, la gente più malvagia, i dirigenti più corrotti, sono figli di Dio. E Gesù sente questo e intercede per tutti. E il mondo vive e prospera grazie alla benedizione del giusto, alla preghiera di pietà. A questa preghiera di pietà che il santo, il giusto, l'intercessore, il sacerdote, il vescovo, il papa, il laico, qualsiasi battezzato eleva incessantemente per gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo della storia. Pensiamo a Mosè, l'intercessore. E quando ci viene voglia di condannare qualcuno e ci arrabbiamo dentro, ma arrabbiarsi fa bene, è un po' di salute, ma condannare non fa bene. Tu ti arrabbi, cosa devi fare? Vai a intercedere per quello. Ci aiuterà tanto. Grazie.
सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया 823 पेज नंबर 11 823 पेज नंबर 11 Powitram Ci soba, olciteva modli, nema rokangeli, ekut mogafali. Amci casa sontosta, amci casa murgota, amci dona urasta, soy sorvespora. Amci ona sontosta, amci casa murgota, amci dona urasta, soy sorvespora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी आयज आनीक एक पावटी माये मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे सकाळचे मिसाचे बेटेक. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे परबेच्या तयारेचो त्रिदुमाचो आमचो तिसरो दीस. आमची सगळी मागणी जेजूच्या काळजा मुखार दवरुया. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या रोजा मिनिना रॉड्रिगीस हेच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान तिका सर्गींचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमची तरणाटी वेल्सी गामा आनी ऑजविन पेरेरा. एस्ता पेरेरा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत मागुया. आयज आमच्या गोंयांत गोवा रेवल्युशन डे 18 जून. खेरीत भाशेन आनीक एक पावटी आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया. भोव करून जे कोण वायट आसा ताचेर ताळो उबारतात, प्रवादीक ताळो उबारतात आनीक गोंयचें बरेंपण करूंक आजून पासून क्रांती करूंक जे तयार आसात तांचेय पासत मागुया. तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतले निवार आनी आमचें गोंय सांबाळ म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजूचें काळीज आपुरबायेचें काळीज आनी हे आपुरबायेचें काळीज खेरीत भाशेन आमचें जण एकल्याचें अस्तित्व आमी मांडून हाडूंक व बांदून हाडूंक आमकां कृपा आनी आदार दिता. टू बिल्ड अप आ पर्सनॅलिटी आनी आमची जण एकल्याची पर्सनॅलिटी व आमचें जण एकल्याचें अस्तित्व आयचे मिसाचे भेटीन देवाच्या हातान घालून देवाक मानता तसली ती जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी ही आमची पर्सनॅलिटी बिल्ड अप करपाक आमी जायते पावटी वायट वस्तूंचो सांगात घेतला, वायट सांगात्यांच्या फाटल्यान आमी गेल्या वो आमी खोटी सुवयांनी सांपडल्या. असले आमचे सगळ्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून ती सदांच आंकवार मरी सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, Sumia kakutkur, क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutkur, सोम्या काकूत कोर. Sumia kakutkur. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं असोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.
तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना Amen. सिर्याकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याच्या चुडी भाशेन जोडतालें. ताणेंच ताचेर भूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भोस्म केलो. सरस्पराच्या उतरान ताणें अंत्रोल धांपलें आनी 3 फावटी ताणें उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुवानांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनी कोणाक आसा. भोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवंत केलें आनी पासलासलें वाटायलें. राजांक तुवें निसंतोणाक पावयलें आनी अधिकारांक आपले काती वेले कालाव आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी होरेब पर्वतोर कास्तीचें फर्मोणा. सूत घेवंक तुवें राजांक मागलें आनी तुजे सुवाते प्रवाद्यांक मागून दवरले. उज्याच्या भोंवऱ्या आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोडावंक आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां परतून स्थापूंक. निसंतोणाचें भाक्ती म्हणून नेमलेलो आसा तो तूंच. तुका पोलेतात तीं आनी मोगान मेल्यात तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजा एक भोंवऱ्यान लिपलोलो आनी एलिजेव ताच्या गुणांनी भरलोलो. आख्ख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका आलोवंक जावंक ना आनी कोण्याच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कोटीन म्हूण नासलें आनी मरणांत पर्यंत ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां केलीं आनी मरणांत ताच्यो कोरन्यो ओचोऱ्याच्यो जाल्यो. देवाचें उतर देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. परतून म्हणया, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सुरेस्पोर राजवट चलयता, प्रितम मरगुट्टा दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावन. ताच्या भोंवतणी कुपां आनी कालोक, प्रमाणीकपण आनी नीट ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो बोगबोगून येता आनी सोबोवटीन ताचे दुस्मानाक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालता, प्रितूम पोलेता आनी कडकडटा. जबाब, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेणा वरवीं कोडटा. अंत्रोल ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळेंच राष्ट्रांक पळोवंक मेवता ताची मोहिमा. जबाब, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. मुर्ती पुजा करतात तीं सगळीं आपल्या कुड्या देवाची बोडाय सांगतात तीं लोजेक सांपडटात, कित्याक सोरेस्परा मुखार सोडपोट पडटा सगळे देव. जबाब, बऱ्या मनशानो सोरेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. उद्गार. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Soles
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूंया. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडी करून आपले मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां जण एकल्याक आमचें अस्तित्व आसा, आमकां जण एकल्याक आमची पर्सनॅलिटी आसा, ज्या वरवीं आमी दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा. अजे भाशेन आमी आमकां दुसऱ्या मदें प्रोजेक्ट करता. तातूंत आमकां ती पर्सनॅलिटी, आमचें अस्तित्व जाय, आमची आयडेंटिटी जाय. आनी ती बांदून हाडूंक आमी वेगवेगळे तरेचे उपाय घेता. आमी दुसऱ्यांक पळोवन शिकता, कोणाक आमचो मॉडेल करता, आमी शिकप घेता, आमी आमकां जे गूण दिल्ले आसा तांची प्रॅक्टीस करता, आमी बरें काम सोदता, गूड जॉब, आमी बरी फामील घडून हाडटा. वावर जाय तो करता, समाजीक वावर, खासगी वावर, ऑफिसाचो वावर, घरचो वावर, आनी जातून आमी आमचीच ही पर्सनॅलिटी दुसऱ्यांक दाखयता. भाव भयणीनो, आयज पयल्या वाचपान असल्यो 2 पर्सनॅलिटी आमचे मुखार सिराकाच्या पुस्तकान दवरला. सिराक एक शिकोवपी, टिचर, आनी एक शिकोवपी कसो, जे आपले विद्यार्थी असले वा जे भुरगे असले तांकां शिकोवंक हे 2 मॉडेल तो मुखार दवरता. एक एलिजा प्रवादी आनी दुसरो एलिजेव प्रवादी. आनी दोगांयच्या जिवितान तांची पर्सनॅलिटी, आयज जें कितें सगळें वाचलां तांचे विशीं, कितलीं ओत्सोऱ्यां तांचे वरवीं जाल्यान, कितली पदवी तांकां देवान दिल्या, कसली महिमा देवान तांकां दिल्या. आनी तांणी ह्या संवसारांत आसतना आपलें प्रवादीकपण जियेता आसतना कितें कितें केलां हाची एक बरीशी वर्णन केलां सिराकाच्या पुस्तकान. आनी तें केलां शिकोवपाक, म्हणटच मॉडेल्स. भावा भयणीनो, आयज आमचे मुखार जायते तरेचे मॉडेल्स आसात. आनी जे कोण आमचे मॉडेल्स आसात, तो जांची पर्सनॅलिटी फेमस आसा, जे नामनेचे आसात, तांचे सगळें कितेंय जायत जाल्यार आमकां जायते फावटी, थोडे फावटी आमकां अजाप जाता, थोडे फावटी आमकां दूख लागता, थोडे फावटी आमी तो न्यूज आयटम जाय तो फॉलो करता. ह्या दिसांनी, फाटल्या दिसांनी जें कितें हो काय बरोसो एक्टर, सगळ्यांचे आवडीचो सुशांत सिंग, ताचें सगळें जें कितें घडलां, जायत्या जाणांनी अजाप परगटलें. जायते जाण आजून तो न्यूज फॉलो करतात, कित्याक हे भाशेन जालें, कोणें अशें करपाक लायलें, आनी हेर सगळें ताचे विशीं जायत्यो थियरीज पासून आयज वयर येतात. कित्याक तो स्टार, तो ताका पर्सनॅलिटी आसा. आनीकूय जायते जाण घडये तसल्याच जिवितान आपलें तसल्याच वस्तूंनी आपलें जिवीत सोंपयतात, तांची कोण खबर पासून करचो ना. जाल्यार भाव भयणीनो, आयच्या नियाळाक म्हणूंक सोदता तें, देव आमची सगल्यांची आपुरबाय करता. आनी देखूनच जेजूचें काळीज हें आपुरबायेचें काळीज आमकां बेश्टीच आपुरबाय न्हू, बाप बरो बाय बरें असली आपुरबाय न्हू,
पूण आमचें जिवीत एके भाशेन बांदून हाडूंक ताची आकारणी जावंक आनी हे आकारणे वरवीं आमी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमकां ओडून हाडटा. ही आकारणी करता आसतना जायते तरेचे त्रास आसात, आडकोडी आसात, पूण जो वावर देवान आमकां दिल्लो आसा तो वावर फुडें व्हरूंक आमची देव आपुरबाय करता. आयज गोवा रेवल्युशन डे आनी गोवा रेवल्युशन डे मनयता कित्याक कोणें तरी केन्ना तरी हे भाशेन उठलोले जेन्ना आमचेर भायले राज चलयताले आनी क्रांती केल्ली आनी त्या पासत हो एक दीस वेचून काडलो क्रांती दीस. तर आमची क्रांती आयज कसली? आयज भाव भयणीनो जायते इनटॉलरन्स दिसती पडटा. हे इनटॉलरन्स म्हणटा ती क्रांती न्हू, दॅट कॅनॉट बी कॉल्ड एज रेवल्युशन. हे इनटॉलरन्स म्हणटा ते फकत डिस्ट्रक्टीव. क्रांती जी आसा, रेवल्युशन जें आसा तें पॉझिटीव, तें बांदून हाडटा, तें बरें आहा तें करता, वायट आसा तें करिना. म्हणटच हें करपाक आमकां जायते पावटी समजना कशे भाशेन करपाचें, कितें करपाचें. थोडे पावटी ही क्रावड मेंटेलिटी जाल्या, झुंड, सगळे बोवाळ मारता, तूंय बोवाळ मार, कित्याक बोवाळ मारता खबर ना, तें रेवल्युशन न्हू. तें घडये रेवल्युशन जो कोण सुरू केला आनी ताका खबर आसा आपूण रेवल्युशन कित्याक करता तो, ही क्रांती हांव कित्याक करता ताची ताका म्हायती आसा आनी ताचो हेतू कितें तो जाणा. पूण फाटल्यान जायते पावटी आमी भक्त कशे फाटीक लागलेले आसा, तो करता जाल्यार बरो करता, हें करता जाल्यार बरें करता, करया, कित्याक करता खबर ना, कितें करपाचें खबर ना. हाका क्रांती म्हणूंक जायना. तर क्रांती म्हणटात ती आमच्या काळजांतावन येवपाक जाय आनी काळजांतावन येतली जाल्यार आमची आकारणी सारकी बरे भाशेन जावपाक जाय. आनी ही आकारणी जावपाक जरी तर आमी कोण बरे मनीस आसात वो बऱ्यो पर्सनॅलिटी आसात तांची देख घेता जाल्यार आडकोडी जायते पावटी आसपाक शकतात आमकां, आमच्या मनाच्यो, आमच्या काळजाच्यो. आमच्या बापाच्या मागण्यान जेजून आमकां शिकयलें की देवाक एकवटून रावप भोव गरजेचें. आमची पर्सनॅलिटी जरी तर आमी फॉर्म करतले हांव, बांदून हाडटले हांव, आमचें अस्तित्व आमी आकारून हाडटले हांव जाल्यार देवाक घट रावप, देवा कडेन संबंद सांबाळप एकदम गरजेचें. कशे भाशेन आमी मागणें करचें आमकां शिकय. जाल्यार मागणें करता तेन्ना बेश्टोच उतरांचो बोडबोड आनी दुसऱ्यांक दाखोवपाक न्हू. मागणें म्हणटा तें पर्सनॅलिटी डिवेलपमेंट लोकांक दाखोवपाक न्हू, पूण तुजें मागणें म्हणटा तें देवा कडेन संबंद दवरपाक. आनी देवा कडेन जरी तर संबंद दवरला जाल्यार तुजी पर्सनॅलिटी म्हणजे तुजें प्रोजेक्शन समाजान तें आपुणूच जाता. तें करूंक तुवें भार घेवपाक गरज ना. आनी हेच पासत देवाचें नांव पवित्र करूंक, देवाचें राज आमचे मदें हाडूंक आनीक आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाची खुशी करूंक आमकां जेजू खेरीत भाशेन उलो मारता. आनी आमचें जिवीत आमी मुखार व्हरता आसतना सगल्यो गरजेच्यो वस्तू देव आमकां दिता. देखून ताचे लागीं मागूंक शिकयलां आमकां, आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आमी हें सगलें केलें पूण आमच्या काळजान दुसऱ्यांचो विंगास दवरलो, दुसऱ्यांचो राग दवरलो वो दुसऱ्यांचें पाड घालपाक आमी चिंतलें जाल्यार आमची पर्सनॅलिटी बिल्डअप जावपाक शकना, पॉझिटीव पर्सनॅलिटी जावची ना. ह्या पासत आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस. म्हणटच तूं दुसऱ्यांक जे भाशेन करतलोय तेच भाशेन तुका मेळटलें. हे आमच्या बापाचें मागणें सोंपल्या उपरांत जेजू खेरीत भाशेन त्या उतरांचेर परतून नदर घालता. तुमच्यो चुकी तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. आनी तुमी जरी तर बक्षिनात जाल्यार सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. आनी जरी तर आमी एकामेकाच्यो चुकी बक्षिनात जाल्यार आमच्यान मुखार सरूंक जायना, आमच्यान आमची पर्सनॅलिटी मुखार बरे भाशेन बांदून हाडूंक जायना. ती एक व्हडली आडखड जाता. तर हें करपाक आमकां सगल्यांक जायते पावटी वाटेर ताळण्यो आसात. आमी ताळणेन जायते पावटी पडटा, पातो कादारता, पूण थंयच रावूंक न्हय आनी त्या ताळण्यांतले भायर सरूंक आनी जें कितें वायट आसा संवसारांतलें तुजे भोंवतणी तातूंतली आमकां निवार, थंयसर आमकां पडूंक दिवं नाका पूण आमकां थंयसर उबींच दवर. हें देणें दिसाच्या दिसाक ह्या आमच्या बापाच्या मागण्यांतल्यान आमकां मागूंक जेजू आपयता. तर एलिशा प्रवादी आनी एलिझेव प्रवादी तांची देख आमी आमच्या जिवितान घेवंक, दुसरे जे आमचे मुखार बऱ्यो देखी आसात त्यो देखी आमी आमकां आमच्या फायद्याक घेवंक. आनी सगळ्यान व्हडली देख म्हणल्यार जेजू.
जेजूचें काळीज आपुरबाय करता, जेजूचें काळीज आमकां बोक्षिता, जेजूचें काळीज आमकां घोटायेन भरता. हे 3 दीस आमी ताचेर नियाळ केला. तर जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज कर म्हूण आमी तेतेरसान मागता. दुलोबा काळजा जेजूच्या, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. तर जेजून व्हडलो मॉडेल आमकां आसूंकूच शकना. तर जेजूक आमचे मुखार दवरून तो आतां ह्या आल्ताराचेर नव्यान येता. ह्या आल्ताराचेर आयज ताका घेतना जरूय साक्रामेंतान हांगासर पर्सनली आमच्यान घेवंक जायना. आयज आमी आमचो स्पिरिच्युअल कम्युनियन करता तेन्ना, आत्मीक कुमन्याव घेता तेन्ना आमकां जण एकल्याक जेजू सारकीं जावंक आदार आनी कृपा दी म्हूण आमी मागुया. बेटन रेवड आर्गीत घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. Bapa namचे lagi Diu Engkau tombeni Di kunami Itu jimurni Akhir itu Tertawedi Dicetuka Sorpida Sonsarati Surva Semusmi Moga Bapa Getumanu Etangere Urure Atakachi Ditawanu Tukamche Sirorpo Moga Bapa Getumanu Etangere di tanggalu tukang tirorpo. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या आत्माक सोसपूर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हेलें. पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मुसगी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. मुसगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. जेसू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी एकामेकाची पातकां बोगसून फुडें वचून आमचें जण एकल्याचें अस्तित्व, आमची जण एकल्याची पर्सनॅलिटी देवाक मानता ते भाशेन आमी ती बांदून हाडूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर जट्टी आनी खास्त हाडी नासा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एका सुस्तान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगालाचेर जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे गोळे तुका हांव संस्कारांत घेवं शोभना म्हणटोच सोपना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D27 पेज नंबर 61 D27. माझ्या देवा तूं सोर बरो रोजगार मासो दोरी करो सगळ्या काळजांत निज मोग तुजो हांवें सदांच करूं फावो. देवा तुज्या मोगार लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. देवा तुज्या मोगार लागता काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. एक उपकार हांव सर्वेस्परा लागीं मागतां. ही एकूच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकाण. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजां मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. फाल्यां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी मनयता. मी सदांचे भाशेन 7 वाजता आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू जातलें. आनी फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन तुमी जण एकल्यांनी तुमच्या घरान तुमचो घोराबो जेजूच्या काळजाक आनीक एक पावटी संस्कारचो. कॉन्सक्रेट युअर होम्स, consecrate your family to the most sacred heart of Jesus. म्हाका दिसता तुमी सगळीं मिसाचे भेटेन जेन्ना भाग घेतात तेन्ना हांव समजतां की तुमी तुमच्या घरान आल्तार तयार करतात, ताचेर वात दवरतात, ताचेर खुरीस दवरतात आनी एक घोराबो कसो वांटो घेतात हें हांव समजतां. जरी तर करूंक ना जाल्यार फाल्यां आनीक एक दीस परतून आमकां जेन्ना आमच्या घोराब्यांची आमी संस्कारणी आमच्या जेजूच्या काळजाक करतल्या बरे भाशेन आल्तार मांडचो, बरे भाशेन वाती दवरच्यो, खुरीस दवरचो, पवित्र पुस्तक दवरचें आनी एक घोराबो कसो हे पवित्र मिसाचे भेटेन ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमींगाचेर तुमी आशिर्वाद घेवचो. हे संस्कारणीचे मागणे घोराब्यांचे आमी फाल्यांच्या दिसाक परबे दिसाक करतले. सर्वेस सर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर पदवीदार आनी काकूत
उत्सव देवा तुझे आखे रचनेचो तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय तूं प्रेमीत मोग करताय संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत कष्टतल्यापासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता प्रार्थना उबारता ती कोनवाडाईन ती कोणवाला आयकून घे ऐकून घे यावचीच सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिढा नियंत्रणा खाली येवं नियंत्रणाखाली येऊन तुझे पिडेक लागून पिढीक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनच इलाज आणि तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबात फावो ती बळ शक्ती फावती बळ शोधी मेळचे खातीर मेचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सशी येता येता हे पिडेचेर हे पिढेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतले विज्ञानाक विज्ञान एक गुणादीक वासी एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काडू बेगीनच शोधून काढून आदार दी म्हूण आदार दी म्हणून तुजे लागीं तुझे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं पावती पावला मारून तुझे जाणवाईन तुझे जाणवाई उजवाडाय उजवाडा जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्यावरवीं. आमीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सयस सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखकार शेवटा गीत घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21 पेज नंबर 95 आयकोल्या उंदराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या व्हडल्या पोसणान संवसारांत आमी वचूंक जाय एकाच मोरान आनी बाबाका सोराच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सत्याच्या जिविता वाटे तूं आमकां सामान दवर दोनिया एकाच मोरान आनी बाबाका सोराच कोरी क्रिस्तांव जावच्या सपनाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सामान दवर दोनिया Thank you, Pope Francis. Thank you, Holy Father. Thank you, Pope Francis. 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 Thank you, dear Pope. Thank you for your daily life. Thank you so much, Pope Francis. Signore consola in vicinanza. The Lord consoles by drawing near. Ci sono. Una vera parola. I am. Ci sono. Just with that word, I am. Tante volte in silenzio. And many times silently, but we know that He's there. Lui sempre c'è. He's always there. Santo Padre, le agradecemos mucho. Pope Francis, thank you for your inspiration and prayers. Thank you, Holy Father, for your daily words of inspiration. Thank you, Pope Francis. Thank you, Pope Francis. I want to thank Pope Francis for celebrating Mass every day. From Lebanon, we love you, Pope Francis. Y muchas gracias por darnos toda la misa de todos los días. Que Dios los bendiga mucho. Grazie mille, Papa
Papa Francisco. We love you, Pope Francis. Thank you so much. Thank you for the daily Mass during this pandemic and quarantine. Papa Pope Francis, thank you so much. We love you.